आणि जितलो डिमांड आसा तितलो आमचे भुरगे थंय पावना, तितलो मॅन पॉवर पावना. तितले गोंयचे पावना, पण केरलाचे, आंध्राचे, बेंगॉलाचे भुरगे, खुबशे भुरगे पावतात थंय. पण आतां स्टार्ट जाला हे ट्रेंड. आतां हांवें पळयलां अरावंड 10 ऑफ देम हॅव गॉन फॉर डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर. ओके सर, तुमी सांगलें की प्रचंड स्कोप आसा, म्हणजे गोंया खातीर जो कोर्स सुरू जाल्लो गोंयानूय स्कोप आसा, गोंया भायर देशांत स्कोप आसा आनी भायरूय स्कोप आसा. तेन्ना हें खूब आमकां बरें दिसता की इतलो स्कोप आसा, इतलो पयसो आसा, पण त्याच्या बरोबरच कितें तरी दिवचें पडटलें, इनपूट घालचें पडटलें आनी आपल्या कडेन तितली क्वॉलिटी आसपाक जाय. एक शीप बिल्डींग किंवा शीप इंजिनियरींग ह्या भितर करियर करता आसतना तुमचे कडेन खंयचे क्वॉलिटीज आसचे पडटा किंवा खंयचे तरेची मनाची तयारी तुमी दवरची पडटा? See, although this shipbuilding as a profession, it's a profitable trade, and basically that profit filters down to all the people who work. So सगळ्यांक सॅलरीज बी चड आसा. बट आतां ते वेगवेगळे फील्ड सांगले, तातूंत एक फील्ड आसा मरीन इंजिनियरींग, वेर यू हॅव टू सेल ऑन शिप्स. तर तुमचे कडेन क्वॉलिटी अशी आसपाक जाय की यू शूड बी एबल टू सर्वायव द लायफ एट सी. देर यू विल हॅव अरावंड 15 ते 20 लोक आसताले एका बोटीर, आनी थंयसर तुका आनी सरावंडींग कांयच एनवायरमेंट आसना. सो 6 म्हयने तुका ते डिसिप्लीन आसपाक जाय की पयलींच आमी आमच्या कॉलेजीन जॉयन जायना फुडें ते डिसिप्लीन एनकल्केट करता. पयल्या वर्सा भुरगे स्टार्टींग मातशे दुसऱ्या कॉलेज भशेन मातशे मस्ते आसता, बट विथीन 1 year तांकां कळटा हांगा कशें डिसिप्लीन जाय तें. सो डिसिप्लीन मातशें चड जाय, कित्याक बिकॉज वन्स यू आर एट सी यू आर ऑन युअर ओन. म्हणजे फक्त ही अभ्यासाची गरज न्ही, तर संपूर्ण करियरांच तुमकां ती यू हॅव द एटिट्यूड, यू शूड हॅव द एटिट्यूड फॉर सेलिंग ऑन शिप्स. But not everyone. Those who cannot sail on ship, they can always work in ship design firms, which is again in an office environment. You are designing the ships, or in the shipyards. Suppose to काम करताले मातशे hard work आसा, because it is huge construction. When we say shipbuilding, that means one vessel will be 200 meters length, the breadth will be 30 meters, draft and all construction work. So hard work is required in any field. But this field also requires a lot of discipline and hard work. बरोबर. आणि गोंयकारांचो म्हणजे तुम्ही म्हटलं की 1982 सालान की बरोबर न्ही, 81 सालान हो कोर्स सुरू जालो आणि ताच्या उपरांत आमचे भुरगे वतात. पण एकंदर गोंयच्या भुरग्यांचो ह्या कोर्सा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आसा आनी रिस्पॉन्स कसो आसा? खंयच्या भागांत चड भुरगे येतात? आमकां सदांच भुरगे, आमचो ब्रांच सदांच फूल आसता. केन्नाच आमकां पयलीं पसून आनी मॅरिटाचे भुरगे येताले. पूण पयलीं कितें आशिल्लें, चडशे सालसेटचे भुरगे हे वतात बोटीचेर बी, चडशे सालसेटचे भुरगे वतात आनी वास्कोचे भुरगे. सो पयलीं 40सांतले भुरगे मॅक्सिमम सालसेटाचे आसताले. सालसेटाचे आनी वास्कोचे भुरगे कोणाक खबर आसा ते, बिकॉज वास्कोन ते बार्जीन जे बी एनवायरमेंट आसा, मेनी ओनर्स आर देर, तांकां स्कोप खबर आशिल्लो. पण आतां पेडण्याचे, फ्रॉम काणकोण, फ्रॉम बार्देस, लॉट फ्रॉम तिसवाडी, ते भुरगे सुद्दां जॉयन जाल्या. आनी एक हांवें पळयलां की आमी पब्लिसिटी चड करूं ना, कित्याक आमचे सदांच सीट्स फूल वताले. सेकंडली वॉट वूड हॅपन इज, इट इज नाव बिकम अ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. जे कोणूय एखादो शिप बिल्डींग करून वता, तो आतां भायर आसा, तो बरो आसा, सो तो कितें म्हणटा आपल्या कजनांक बी, तुमी कितें करा, शिप बिल्डींग करा. सो आतां खंयच्याय क्लासीन पळयल्यार आमी चडशे भुरगे अशे आसा की तांचो कोणें तरी पयलीं शिप बिल्डींग केल्लें आसा. बट दीस आय फील दीस ऑपॉर्च्युनिटी इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर प्रुडंट मिडिया, वेर इन द अवेअरनेस फॉर दीस कोर्स विल बी मोर. म्हणजे खुबशा भुरग्यांक त्या क्षेत्राची आवड आसा, पण ताका बाबड्यांक खबरूच ना की खबर ना असो कोर्स आसा म्हणून. तुम्ही म्हटलं तसो मागणी खूब आसा, तेन्ना गोव्यान अशी कितें संदी आसा किंवा गोव्यान अशी कितें चान्सीस आसा की गोव्यान काही कॉलेजीस तयार जातले की जेणे तुम्ही म्हटलें आतां फक्त 40 मेरेनूच जागो आसा, तर गोव्यान हे जागो वाडपाचे किंवा वेगळी खंयची तरी कॉलेज जावपाची शक्यता आसा? तसो डिमांड आसा, पूण इवन भायले स्टेटांतले आमकां भुरगे विचारतात की आमकां एडमिशन हांगा मेळूं शकता. पूण सिन्स आमी DT अंडर आहा, हे गोवन्सांक फर्स्ट प्रेफरन्स आसा. 10 years डॉमिसायल इज रिक्वायर्ड इन गोवा. सो चडशे गोंयचेच भुरगे जाता. आनी कॉलेजीस बी स्टार्ट करपाक केल्यार हें आसा, बट मोस्टली नेवल आर्किटेक्चर ऑल यू कॅन थिंक इन दॅट एरिया. ओके. पण नेवल आर्किटेक्चरान स्कोप कितें आसा? स्कोप डिझायनींग एंड ऑल इज लायक हियर इन गोवा. इट्स नाव खुबशे कंपनी गोवा बेज करपाक सोदतात डिझायनाचे. नुपस कारण कितें? बिकॉज दे आर फायंडींग द मॅन पॉवर अवेलेबिलिटी फ्रॉम आवर इन्स्टिट्यूट इज वन एडवांटेज. गोवा इज व्हेरी, एज फार एज तुमकां खबर आसपा न्ही, 90% ऑफ द इनलँड वॉटर ट्रेड इन इंडिया वॉज हॅपनिंग इन गोवा. नाव आतां सद्या मातशें बंद पडला, बट 90% ऑफ द टोटल ट्रेड वॉज हॅपनिंग इन गोवा. द इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉट एवर हॅज बीन बिल्ड अप इन गोवा on these two rivers, Mandovi and Zuari, the shipyards and all, is of very high quality. So even this has been recognized by the ship design firms.
लुपस कॅडमॅटिक ही वर्ल्ड वायड फेमस कंपनी, तांच्यानी सुद्धा ऑफिस आता हांगासर पणजे स्टार्ट केल्लें आसा. ओके, म्हणजे हाचो स्कोप खूब वाडटलो. पण गोंया भायर जर तूं गेलो म्हणजे जाल्यार खंय खंय खंयच्या आतां गल्फान आमचे खुबशे भुरगे आसा. इन गल्फ, इन सिंगापूर, गल्फ मोस्टली गल्फ म्हळ्यार बेजिकली दुबय, शारजा, कटार, बारीन, आनी इवन गुजरातान सुद्धा खुबशे अशे शिप बिल्डींग एक्टिविटीज बी दे आर ऑन द इनक्रीज. ओके, तुमी म्हटलें की भायल्या युनिवर्सिटी आसात जंय तुमकां हे सगळे फुडले डिग्री करूंक मेळटा. तांचे फी स्ट्रक्चर कितें आसता आनी क्रायटेरिया कितें आसता तांचो? तांचो क्रायटेरिया म्हणजे आमचे आतां डायरेक्ट सेकंड इयर एडमिशन दिता तांच्यांनी आमचो कोर्साक रेकॉग्नायज केला. तांच्यांनी सगळे सिलेबस बी पळयला. सो दे आर सेयींग दॅट दीस बॉयज आर क्वॉलिफायड टू डू डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर ऑर डिग्री इन मरीन इंजिनियरींग. सो दे बेस्ड ऑन आमचे मेरीट कितें आसा, मेरिटार कितले मार्क्स आसा पळय, तांकां ते एडमिशन they just by looking at our certificate only they are giving the admission in the second year. Okay. And the fees are but on the, because those are they are slightly, the fees are on the higher side. बरं. Like in Visakhapatnam the fees will be for 3 years course around 8 lakhs. ओके, बट म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटाचे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनाचे लोन मेळटा आसत. म्हणजे एखाद्या भुरग्याक जर इच्छा आसत भरपूर की आपल्याक करूंक जाय जाल्यार तो पयशा खातीर तेजे अडटलें अशें जायना. इवन IMS आतां आमी म्हणटा प्री सी ट्रेनिंग, खुबशे भुरगे आमचे 40सांतले सेलिंगाक वता 15 ते लोन खुबशे जाण लोन घेता आयदर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑर फ्रॉम द बँक, एंड दे आर गिवन सम 1 year आय थिंक टू पे लेटर. दे कॅन स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट फ्री लोन आसा. इंटरेस्ट फ्री लोन आसा. सो ते अवेल करता खुबशे भुरगे अवेल करून, आनी ताचो आनी लाभ घेतलेलो आसा गोंयच्या खुबशा भुरग्यांनी घेतलेलो आसा. कित्याक तो स्टार्टींग आतां 2 वर्सां तो इन्वेस्टमेंट, बट वन्स दे स्टार्ट सेलिंग दे रिकवर इट व्हेरी सून. ओके, वॉट एवर दे हॅव इन्वेस्टेड द सॅलरीज आर ऑन द हायर सायड, स्पेशली आफ्टर सम 7-8 वर्सांनी खूब सॅलरी खूब वाडटा तांची. ओके, एक प्रश्न असो येता की ह्या सगळ्या हे फील्ड जे आसा ते फक्त बॉयसाकूय आसा की गर्ल्सूय तितून? डिझायन सायड आसा, नेवल आर्किटेक्चर डिग्री हांवें पयल्या चलयो करतात ते, बट एज फार एज शीप बिल्डींग इज कन्सर्न आमी अजून मेरेन सगळ्यात चडशे बॉयजूच जॉयन जाता. बिकॉज सेलिंग ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टायम्स इट इज बॉयज ओनली हू कॅन गो ऑन सेल, स्टे फॉर 6 months आउटसायड. सो चलयां अजून मेरेन चड जॉयन जायनात. नेवल आर्किटेक्चरान जॉयन जाता. बिकॉज खरगपूर बी हांवें पळयला, खरगपूर, आंध्रा, कोचीन युनिवर्सिटी, देर आर, बिकॉज दॅट इज प्युअरली डिझायनिंग ऑफ शिप्स. ओके, सो यू डू म्हणजे तुमकां प्रत्यक्ष शिपार काम करपाची गरज एक विजीट मारून येवपाचें, बेटर विजीट, बट ऑल युअर ड्रॉइंग्स, ऑल युअर स्टेबिलिटी कॅल्क्युलेशन्स यू हॅव टू डू ऑन द सॉफ्टवेअर्स. सो यू आर डुईंग इट इन ऑफिस. ओके, हें जर तुमी शिप बिल्डिंगान जर वतलो जाल्यार तुमचे कडेन कसलो एप्टिट्यूड आसचो पडटा अशें तुमकां दिसता? म्हणजे तुमी क्रिएटीव आसपाक जाय काय तुमी हार्डवर्कर आसपाक जाय? तुमी हार्डवर्कींग हें सांगलें प्रत्यक्ष काम करता आसतना, पण जर म्हाका दिसलें की हांवें हें फील्ड घेवपाक जाय जाल्यार म्हज्या भितर खंयचो एप्टिट्यूड आसूंक जाय अशें तुमकां दिसता? क्रिएटीव एप्टिट्यूड जाय, बिकॉज अनदर थिंग इज यू गेट अ लॉट ऑफ थ्रील. हे खुबशे भुरगे आतां कामार आसता पळय ते सांगता आमकां, आमी एक कितें कन्स्ट्रक्ट केलें, एक ऑयल टँकर कितें केलो, जावं कितें एक पोंटून सुद्दां कन्स्ट्रक्ट केलो. Once it is floating in the water, the joy that you get, you cannot replace it. It is a creative field basically. Whatever tu design karta, construct karta, finally you see it floating and you see it in operation. So then when you get when you see that the joy, so you should have there is thrill in that work. So creative people do well in this field. ओके, आनी त्याच बरोबर तुमी जर हो कोर्स केलो जाल्यार तुमकां नेवीन एक स्कोप आसतलो? नेवीन आमचे स्टुडंट्सांक अजून मेरेन नेवीन अशें नाच, बट मर्चंट नेवी म्हळ्यार बेजिकली ऑल दीज ऑयल टँकर्स, पॅसेंजर वेसल्स, कंटेनर्स, बल्क कॅरियर्स, आमचे सगळे एज 5th इंजिनियर्स, 4th इंजिनियर्स, फायनली एज चीफ इंजिनियर्स खुबशे भुरगे सेल करता. ओके, तुम्ही म्हटलं तसं आता स्कोप भरपूर आसा आनी कदाचित आता मातसो स्कोप उतरला आसत कदाचित मायनिंगाचो प्रश्न आमकां तितलो व्हडलो फरक पडूं ना. कित्याक लागून सांगता, आमी स्टार्ट केल्लें पयलीं गोवन इंडस्ट्री. ओके, इन द बिगिनींग आउट ऑफ 40 मेजॉरिटी वर जॉयनिंग द गोवन शिपयार्ड्स, बट ओवर द पिरियड ऑफ टायम नाव आय एम सीइंग आउट ऑफ 40 मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेलिंग, गोईंग ऑन द बिग ओशन गोईंग वेसल्स. देन दे आर वर्किंग अब्रॉड. सो हांवें पळयलां दॅट आमकां इफेक्ट जाला. म्हणजे एक 5-10 भुरगे हांगाचे कामाक आसताले पळय, तांकां आतां मातशें गुजरातान वचचें पडटा, ऑर दे हॅव टू गो outside abroad, and it might be a blessing in disguise, because
फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम 7 काय 8 भुरगे हांगा पावले गल्फ. ओके. ते पयलीं कितें करताले, ते हांगा मेळटाले, हांगाच रावताले. पयलीं हांगा काम करताले. सो आतां कितें मातशें स्ट्रगल करचें पडलें अराउंड 3-4 months. पण तुम्ही म्हणता तशें बऱ्याक पावला. Sometimes it is a blessing in disguise. बरोबर. And one particular company, surprisingly, they gave a very good salary for a fresher. ओके. कारण ते खूप तांकां नवीन सगळे अपडेट असतात. नॉट त्या कंपनीन पयलींचे भुरगे आमचे आसा. सो तांचो रॅप दे हॅव अ व्हेरी गुड द इमेज ऑफ शिप बिल्डिंग स्टुडंट्स इज व्हेरी गुड. So once they came to know that we are looking out to place our boys, generally we don't send much of males, but this time we went out of the way. बरोबर. So they only said that they recruited some more boys this time, around 8 boys. ओके. Aries Marine, 3C Metal, ओके. all these companies they recruited. म्हणजे तुम्ही म्हटलं की ही फेज असली ती फेज खंयच्या फिल्डान And असता I आणि ती feel even टेम्पररी it फेज. is a temporary phase. ओके. The Goan shipyards and all, how they help us is some of the boys who don't get for sailing, because there also there's an entrance test, then who don't get abroad and all, initially for 2-3 years they work in these yards. बरोबर. Once they are experienced, then they go to the other yards. ओके. So generally Goan shipyards help us a lot, because for not only that, they help us for initial training. 5th semester training आमचे भुरगे थंय करता, 8th semester training थंय करता. So they also help us for getting initial jobs and all. Now this 1 or 2 years it has been slightly shaky. ओके. So this पण boy that म्हाका दिसता हे एकमेव फील्ड आसतलें की जंय एकाडेमिक्स आनी इंडस्ट्रीचो इतलो बरो संबंध आसा की इंडस्ट्री केन्ना सुरू जाता आनी एकाडेमिक्स केन्ना सुरू जाता हें कळपा सारकें ना. मागीर तुमी हांगा शिकता आनी तांकां तो एक्सपिरियन्स मेळटा. सर उलोवपा सारकें आसा, पण शेवटाक जे हे भुरगे, कारण हो प्रोग्राम गांवगिऱ्या वाठारांत पळयता आसतले, फक्त सालसेत आनी वास्को हेतून भरपूर रिस्पॉन्स मेळटा, पण तुम्ही म्हणाल की पेडणे आनी बार्देसान सारक्या भागांचो भुरगे येता, खूब भुरगे पळयतात, तेन्ना शेवटाक तुमी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान तांकां कितें सांगशात? ship building as a overall shipping as a trade is the most profitable trade. So तुम्ही आता सपोज एखादो वस्त तुम्ही रेल्वेन व्हरून सोदता, रोडान, and you try to carry in ship, the cost involved is 1/10 of the total cost when you try to carry in any other mode of transport. बरोबर. So it is the most profitable trade. There are ups and downs in shipbuilding, but it is an evergreen field. ओके. So whoever has taken this field either in design or construction or sailing is generally well off. ओके. Most of the guys are well off. So I feel that, and what is आमी पळयला नेचर कितें पळयला चडशा लोकांचो, आमी वी गो ऑन द बिटन पाथ. सगळे कॉमर्स करता, सगळे आर्ट्स करता, खूबशे जाण करता. सो देर आर 200 people passing out. The job opportunities are very less. म्हणजे आमी What I'm saying is people should go for specialized fields. So once you go for a shipbuilding area, there are 40 passing out, but the opportunities are म्हणजे आता फक्त हायवेन न वता उदकाचो रस्तो जर सोदून काडलो जाल्यार आमचे करियर बरें जातलें. सर तुमी हांगा आयले. Not only shipbuilding, there are some courses which I feel hotel management, something off track, mass communication. People should look out for those courses, because what happens, कमी संख्या असल्या कारणान तुमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज चड आसतात. ओके. सर तुमी हांगा आयले आनी ह्या कोर्सा बद्दल आनी एकंदर ह्या फिल्डा बद्दल म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले सतीश पालयेकर, करियर इन शिप बिल्डींग ह्या विशीं ताणें मार्गदर्शन केलें. पळयत रावत प्रुडंट.